खाण वेवसाय बंद पडटकीर कितलेशेच गोंयकारांचो रोजगार गेलो। तेन्ना कांय जाण फक्त पिरंगत उरले तर कांय जाणांनी नव्यो वाटो सोदल्यो, स्वताचो नवो वेवसाय सुरू केलो। गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी साबार वेवसायाकडेन लोक वळ्ळे। पोंबुर्फेच्या एंथनी शेतकामाक लागपी आवतां तयार करून ती विकपाचो वेवसाय सुरू केलो। कितले वर्स जाले करता? तर कितें जालें, आमी मायनिंगान हाडले, बार्गेर कामाक हाडला। आय वॉज अ union leader over there of Bargis. I was the general secretary of United Bajmans Association. So 2012 आमचें मायनिंग बंद जालें वेरियस रिजन्स। मागीर आमी तशें दीस काडले थोडे, पूण आमचें चलना जालें फाटल्यान मागीर 2018 स्टार्ट करचें पडलें बिजनस वेंचर, कितें तरी करून पोट भरपाची आयडियार करची पडली। आनी मागीर हे वोकल फॉर लोकल आतां आमचो गव्हर्मेंट पळय ते भशेन आतां आमी तें केलें इले स्वताचें दुसरें तुका भायलें करून हाडून विकची तर तुका व्हडलो प्रॉफीट उरना। तूं तर कितें तूं तर करशी तयार आनी विकशी जाल्यार तुज्यान कस्टमराकूय हॅप्पी करपाक जाता। आनी म्हजे कस्टमर जे पळय आसात पळय ते आमचे सगळे पोत्तून म्हजेशी येतात। कित्याक लागून तांकां सगळ्या कस्टमरांक तूं मातशें सवाय दिशी न्हू, जाल्यार तांकांय एक मायनिंगान आसतना तूं जोडटालो पयसो आनीक आतां हें करून मायनिंगान आसतना आमी पयशे जोडटाले, आमचे लागीं पयशे सामके फ्लोईंग लायक वॉटर फ्लोईंग लायक वॉटर। आनी ताका लागून बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो आमचे एक्सपेन्सीसूय हाय हाडल्यो। आतां जेन्ना आमकां मायनिंगाच्या हाचेर आमचो धंदो बंद पडलो तेन्ना वी रियली आय फॉर माय सेल्फ रियली नोज द वॅल्यू ऑफ अ पेनी म्हणटा पळय ते भशेन। आनी दीस इज आनी सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज देर इज नो सक्सेस, देर इज नो सच थिंग एज just like that, working like that. Only success is through hard work. If you work hard, and I took a lot of inspiration from Dhirubhai Ambani. He being paralyzed, he was working 18 hours a day on his wheelchair. So I studied a lot of. गोंयकारांक कश्ट करपाक नाका आसता, कश्ट करपाक जाय सर, कश्ट करपाक जाय, पण ताका न्ही थोड्यो वस्तूय फेवरेबल जावपाक जाय। आतां म्हाका आतां खूब उमेद आहा करपाक, पण माय एज इज नॉट अलाविंग मी टू डू दॅट। गोंयांत विंगड धर्माचे लोक रावतात, मात आमची आगळी वेगळी परंपरा आमकां जोडून दवरता। तेन्ना पुरुमेताच्या फेस्ताक लेगीत लोक धर्म जात विसरून पावसा खातीर आपल्या खाणा जेवणाची सोय करून दवरपाक पळयतात। सर्व धर्म समभाव होच हे फाटलो मुखेल हेत। तेन्ना खंयचोच वेवसाय हो ल्हान व्हड आसना अशें एंथनी लोबो म्हणटा। ही तुका आयडिया कशी सुचली हें सगळें गोंयचें सगळें सामान दवरप, वेगवेगळें तुजें बरें व्हेरी आर्टिस्टीक वर्क सर, गोवन तातूंत सगळें गोवन्नेस आसा। सर कितें आहा न्हू, आमचो कल्चर न्हू, मे बी वी बिलोंग टू डिफरंट रिलीजन्स, बट आवर कल्चर इज व्हेरी व्हेरी रीच एंड एंटेंगल्ड इन टू ईच अदर। आमचो कल्चर जो आसा सर तो इतलो रीच न्हू आनी एंटेंगल्ड इन ईच अदर न्ही, एकामेकाच्यान जायना। फॉर एग्जाम्पल आतां समज तूं फेस्त जालें, फेस्ताक येता पुरुमेंताचें फेस्त, आमचो आतां एकूच रिलीजनाचो लोक येना, सगळोच लोक येता आनी आपणाचें सगळें सेव करता। तुजे फेस्तान जाली दुसरो लोक येवन जर काडयो बडे विकतलो, चणे विकतलो, तें सगळें बॅलन्सिंग जाता। ही जी अवजारां तयार केल्यात कितली सुंदर। ही आमी आतां हें करता आमी न्हू, तेकडी करता न्ही, आमचे बायल मनीस आमकां बेजार करता, ती बांद आनी बांद वगैरे कुट्टात त्यो। सो हें वन्स एंड फॉर ऑल हाका हें घाली बडी घाली तो कोणो आनी वोड तुका हें जालें। फाल्यां समज तुज्यो पावसाच्या दिसांनी रोप तुका सुकत घालूंक जाय वयर, हाका पत्तें कर, हाका बणी आनी वयर सामकी तुजें हँगरां वयर लाय, वयल्या वयर। म्हाका तुजें एक बरें कितें दिसलें जाणा, मायनींग बंद जालें म्हणून तूं फकत पिरंगत उरलो ना, तुवें रोखडे आपल्यालो एक नवो धंदो सोदलो, तुवें ते नवे दीस रिक्वायर्स आयडिया न्हू, बरी आयडिया आयली आनी तुवें केलें। आनी मायनिंगान न्ही सर तेन्ना आमचे मायन ओनर्स पळय आसले न्ही, हय बीग हावजीस आय एम टॉकिंग अबाउट साळुंकार, चोगुलेस, डेम्पोस आनी ते तांचो एक भाडकार आसलो घेवपी, तांचे सगळे म्हणटा तो मार्केट आसलो म्हणटा तो तांचो जापान सारकें। आनी ऑल्दो जापान वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मायन्स फ्रॉम ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, बट दे हॅड अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑन अस फॉर गोवन्स, समहाव दे लायक्ड इट आनी देर इज अ रिजन फॉर दॅट ऑल्सो। आमच्या लागीं पळय मायन्स पळय आहा, निमाण्याच्या निमाण्या घरान कोणीय म्हणटा आय ऑल्सो सेल प्लांट्स एंड एवरीथींग, लॉट ऑफ पीपल बाय फ्रॉम मी फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल। ते समजा आमची माती बरी ना, आय गेट एंग्री विथ देम, आमची माती बरी ना न्ही,
तुवें फायंड आउट करपाक जाय तुजे मातयेचे pH क्वॉन्टिटी कितें आहा पळय ती आनी म्हाका ताका सांग तूं जपान गोंयचेर मोग करतालो म्हणटा कित्याक जपान मोग कोत्तालो न्ही जपान मोग कोत्तालो म्हणजे कितें जालें वेन ड्युरींग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वेन द येन वॉज ऑन द स्ट्रीट्स when they didn't have any industries, when they didn't have money, this mine owners, some of the mine owners, especially Salgongas and all, just gave them war on their word, and it was like with a gentleman, a handshake is enough. Once they got power, once they came to that level, they did not forget Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.